नमस्कार, पळूया प्राईम खबरो। कोकण रेल्वे येरादारी परत बंद। चिपळूण कामथे रेल्वे स्टेशनामदी म्हाल वावोवपी ट्रेन घसरली। कोकण रेल्वेचे वेळापत्रक हल्ले। गोंयच्यो ट्रेनी रद्द, रूळ जाग्यार घालपाचे काम चालू। प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्षपदावयल्यान जॉनाक काढलो। लुईझीन फालेर नवो प्रदेशाध्यक्ष। काँग्रेसीच्यो केंद्रीय महासमितीन दिल्ली सावन काढलो आदेश। कार्यकर्ते फुडाऱ्यांच्यो कागाळी आयिल्ल्यान कारवाय। मायनिंग धोरणात सगळेच कोफुसांव। मायनिंग नेमके केन्ना सुरू जातले कसलीच मर्यादा निश्चित ना। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान सुरू केल्यो जाळवणदारांच्यो बसका। राजकीय पक्षांक विदेशांतल्या देणग्याचे प्रकरणात काँग्रेस बीजेपी सेजा गोवाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावां तपासून रिपोर्ट दिवचो। हायकोर्टाचो सरकाराक निर्देश। गोंयाक खासा दर्जो दिवपाचे विशयाचेर प्रस्ताव तयार करूंक नेमतले कायदेतज्ञ समिती। मुख्यमंत्र्यान घेतली खासा दर्जाचेर संबंधित वांगडा बसका। जुवारी पुलाचो मार्ग आनी प्लान थारलो। दिवाळे उपरांत डीपीआर वतलो केंद्रीय महामार्ग मंत्रालयाक। पीडब्ल्यूडीन काढले खांडेपार पुलाचे 180 कोटीचे टेंडर। आणि खेळात दिल्ली डायनामोज आणि एफसी गोवा कडेन इंडियन सुपर लीग जिखपाची तांक। भारताचो आदलो कॅप्टन भाईचुंग भुतियाचे मत। आयतारा सावन सर्त सुरू। खबरो विस्तारान। कोकण रेल्वे येरादारी परत बंद पडली। चिपळूण आणि कामथे रेल्वे स्टेशनामदी म्हाल वावोवपी ट्रेनीचे 12 डबे रुळावेल्यान घसरिल्ल्यान कोकण रेल्वे मंगळारा सकाळसान बंद पडली। सकाळी सुमार 7:45 ही गजाल घडली। कोकण रेल्वेची एक्सिडेंट रिलीफ ट्रेन घडणूक थळार गेली। गोंय मुंबय मार्गावेल्यो पॅसेंजर ट्रेनी दुसऱ्या मार्गान सोडल्यो। मांडवी एक्सप्रेस जनशताब्दी धरून कांय ट्रेनी रद्द केल्यो। रेल्वे येरादारी राती उसरा मेरेन सुरू जावंक नाशिल्ली। कोंकण रेल्वेच्यो ट्रेनी रुळावेल्यान घसरपाचे 7:30 सुटना। मंगळारा सकाळी परत रेल्वे रुळावेल्यान म्हालगाडी घसरली। सकाळी सुमार 7:45 ही गजाल घडली। म्हाल वावोवपी ट्रेनीचे 12 डबे महाराष्ट्रातल्या चिपळूण आणि कामथे स्टेशनामदी मंगळारा सकाळी घसरले। ताका लागून मुंबय गोवा मार्गावेली रेल्वे येरादारी सकाळसावन बंद पडल्या। मार्गावेल्यो मांडवी एक्सप्रेस आणि जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनी रद्द केल्यात। Due to derailment of loaded goods train between Chiplun and Kamte stations of Konkan Railway, which happened today morning at 7:45 hours. The trains which have been cancelled are up and down Mandavi Express, that is CSTM to Madgaon and Madgaon CSTM. Both Mandavi Express of today have been cancelled. Then 12051, 12052, that's up and down Jan Shatabdi Express running between Madgaon Dadar and Dadar Madgaon have been cancelled. Then train number 50106, that is Sawantwadi Diva passenger, has been cancelled. Train number 50104 Ratnagiri Dadar has been cancelled. Then train number 50105 Diva Madgaon passenger has been cancelled. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फेर्नांडिसाक निमणे देंवयलो। आदलो मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसीचे पूर्वोत्तर राज्यांचो प्रभारी लुईझीन फालेरोक नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमला। मंगळारा सांजे उसरां दिल्ली सावन काँग्रेसीचे केंद्रीय महासमितीन आदेश काढलो। जॉन 10 म्हयने काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष उरलो। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेस फुडारी आनी आदले आमदारांचेर कारवाय, तांचे निलंबन, गट समित्यो आनी जिल्लो समित्यो बरखास्त करपा वयल्यान जॉनाचेर दिल्ली कागाळी पाविल्ल्यो। दहेज मिनरल्साच्या केशींतूय जॉनान प्रतापसिंग राणेचेर बगलाट हाडिल्ले। काँग्रेसीचे केंद्रीय महासमितीन मंगळारा लुईझीन फालेरोक गोंयचो नवो प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमलो। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे धरून बाकीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी जॉन फेर्नांडिसा आड एक सारक्यो कागाळी पावयल्ल्यान ही कारवाय जाली। नव्यो गट समित्यो नेमप चालू आसतनाच काँग्रेसीन जॉनाक पदावयल्यान काडला। अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या सुत्रांनी प्रुडंटाक सांगलें तें अशें। लुईझीन फालेरो बुधवारा पावतलो गोंयां। फालेरो मंगळारा सकाळी मेळ्ळो सोनिया गांधीक। गोंय काँग्रेसीच्या परिस्थितीचेर केली चर्चा। सोनियान दिल्ली पदाची जबाबदारी लुईझीनाक मान्य।
जॉनाक 18 डिसेंबराक प्रदेशाध्यक्ष म्हूण नेमिल्लो. 10 म्हयन्याचो कार्यकाळ जावचे पयलींच ताका देंवयलो. काँग्रेसीचे पूर्वोत्तर राज्यांचो प्रभारी लुईझीन फालेरोक आतां ही जबाबदारी दिल्या. 2007चे विधानसभा वेंचणुकेत चर्चिनान उडयल्या उपरांत लुईझीन गोंयच्या राजकारणांतल्यान उत्तरेक गेल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकाराचे मायनिंग धोरणांत सगळेंच कोफुसांव केलां. मायनिंग नेमकें केन्ना सुरू जातलें म्हणपाची कसलीच मर्यादा निश्चित थारायिल्ली ना. हें कोफुसांव सरकारानूच स्पश्ट करचें म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट आतां मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी प्रधानमंत्री मोदीक मेळूंक सोदता. मायनिंगांतल्या जाळवणदारां बरोबर फ्रंटाची मंगळारा बसका जाली. हे परिस्थितींत नेमकें कितें करपाचें तें थारावंक 13 ऑक्टोबराक फ्रंटान परत जाळवणदाराची बसका आपयल्या. मायनिंग सुरू करचे पयलीं मायनिंग धोरण थारावचें म्हूण सुप्रीम कोर्टान सरकाराक सांगिल्लें. पूण पर्रीकार सरकारान केल्ल्या धोरणांत मायनिंग नेमकें केन्ना सुरू जातलें ताचेर कोफुसांव आसा. निश्चित कांयच ना. लिजां कोणाक मेळटलीं, कोणाची रिन्यू जातली, SIT आनी CA टिमीचे चवकशी केन्ना सोंपतली, शहा आयोगाचे रिपोर्टाचो परिणाम कसो जातलो हाचे वयल्यान धोरणांत कितलेच प्रस्न आसात. मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे मंगळारचे बसकेंत ह्यो गजाली चर्चेक आयल्यो. No, we are absolutely confused in the sense disappointed that there is no proper, quick and proper incisive decision. It's all a very, Naroba Kunjuroba kind of an approach by the government, which we are disappointed. 48 दिसां भितर मायनिंग सुरू करपाचें उतर खंय मोदीन दिल्लें. मायनिंग धोरणांत धड कांयच नाशिल्ल्यान फ्रंट आतां मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी प्रधानमंत्री मोदीक मेळूंक सोदता. Presume that soon after he comes to Goa, that he will hit the road running and he will hold a meeting and allay the fears, the kind of anxieties, the questions which we all have, the mining stakeholders and the people dependent on mining, including workers, have before us. In the back-to-back, we have also decided to write a letter to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We are very clear that a letter has to go to the Prime Minister. We are also asking the Prime Minister that a delegation comprising of around 10 to 15 members would like to call on him and to apprise him about the situation, and also to call upon the government of India that they have to do everything to kickstart the mining operations in Goa. हे परिस्थितीत नेमकें कितें करपाचें तें थारावंक 13 ऑक्टोबराक फ्रंटान परत जाळवणदारांची बसका आपयल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. राजकीय पक्षांक विदेशांतल्या देणग्यांच्या प्रकरणांत काँग्रेस, BJP आनी सेजा गोवाच्या पदाधिकाऱ्यांची नांवां तपासून रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत पणजे पुलिसांनी काँग्रेस, BJP आनी सेजा गोवाचेर FIR घाला. इतले मजगतीं कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण पणजे पुलिसांनी दोट्टी नागरिकत्वाचे आरोप आशिल्ल्या आड FIR घाला. मात आमदार कायतू आनी ग्लेनाक कोर्टान थाकाय दिल्ल्यान तांचेर FIR घाल्लो ना म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. पणजे JMFC कोर्टाच्या आदेशा उपरांत पुलिसांनी काँग्रेस आनी BJPचे पदाधिकारी आनी सेजा गोवा कंपनीच्या संचालकां आड FIR घाल्या. कायद्यांत असल्या प्रकरणाची चवकशी फक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय करूंक शकता. ताका लागून पणजे पुलीस प्रकरणाचो तपास फुडें व्हरूंक शकना म्हूण राज्य सरकारान हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. काँग्रेस आनी BJPक डोनेशनाच्या रुपान सेजा गोवा कंपनी कडल्यान 5 कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर फॉरेन फंडींग आयलां म्हूण याचिकादार काशीनाथ शेटयेन आर्ग्युमेंट घालो. सेजा गोवा ही कंपनी ब्रिटनांतल्या वेदांता रिसोर्सीस कंपनीचोच एक भाग. ताणें कागाळींत नांवां घेतिल्ल्या व्यक्ती आड FIR घालचो म्हूण शेटयेन कोर्टा मुखार मागणी केली. काँग्रेस, BJPचे पदाधिकारी आनी सेजा गोवाच्या अधिकाऱ्यांची नांवां तपासून 8 सप्तकां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान दोगांच्योय बाजू आयकल्या उपरांत सरकाराक निर्देश दिलो. इतले मजगतीं दोट्टी नागरिकत्वाच्या प्रकरणांत पणजे JMFC कोर्टान दिल्लो आदेश पाळून FIR घाला म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. क्रायम ब्रांचीन आमदार ग्लेन टिकलो आनी कायतू सिल्वा सोडल्यार बाकीच्या सगळ्या आरोपी आड FIR घाल्या म्हूण सरकारान स्पश्ट केलें. ह्या दोनूय आमदारांक हायकोर्टान थाकाय दिल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.